आज सकाळी सुमार 7 वाजता हांगासर नुवे गोरोटी हे वेस्टर्न बायपास रोडार एक मारेकार एक्सिडेंट जालो. हो फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक सिमेंटाचो स्ट्रक्चर आसा. जो वेस्टर्न बायपास रोड हो बांदतना हांगासर हे जे PWD ऑथॉरिटी जो वेस्टर्न बायपासाचे जे ऑथॉरिटीज आसा तांणी दवरलेलो तो आजून तसोच आसा. सो ही गाडी जी वेर्ना सावन मडगांव येताली ती सडनली हे स्ट्रक्चराक डॅश जाली आनी तातूंत आसले 2 जाण आगताक सोंपले. तसोच एकलो GMCन एडमीट आसा. सांगचें म्हणल्यार हांगासर तशेंच एक दीस फाटीं सुराले हे स्पॉटार एक 19 वर्सांचो भुरगो एक्सिडेंटान सोंपलोलो आनी आयज सेरावलीचे रेजिडेंट्स एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करचे आसात. कित्याक तांच्या हेजे प्रमाणे हो जो रस्तो आहा हो एक्सिडेंट प्रोन आसा आनी हांगासर प्रॉपर रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट ना. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावळी डायस.